अटल सेतूचेर हालींसराक हिसपा भायर अपघात जायत आशिल्ल्यान हांवें मुख्यमंत्र्याक अटल सेतू बंद दवरचो अशी मागणी केल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। अटल सेतूची पळोवणी करपा खातीर नव्यो एजन्सीज नेमच्यो आनी पळोवणी करून ताचेर उपाय काडून तो सारको जाल्या उपरांतूच अटल सेतू सुरू करचो अशी मागणी केल्ल्याचें ताणें सांगलें। तशेंच अटल सेतूचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांचेर IITन तयार केल्लो रिपोर्ट जाता तितल्या बेगीन मागोवचो आनी अटल सेतूचो रस्तो बेगोबेग सारको करचो अशी मागणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन केल्या। इतल्या मजगतीं हांव म्हाज्या पुराय पंगडा वांगडा अटल सेतूची पळोवणी केल्या उपरांत निर्णय घेतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां। सीएमाक रिक्वेस्ट केला की अटल सेतू सध्या बंद दवरचो. लेट अस इन्वेस्टिगेट वॉट इज हॅपन्ड, लेट अस पुट द ड्यू एजन्सीज ऑन वर्क, लेट अस अंडरस्टँड वॉट नीड्स टू बी डन अँड एक्ट. कित्याक शेवटी ह्युमन लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनिथींग एल्स. अटल सेतूचे कंडिशन त्या एरियेन पयलें जाल्यार इज बिकम हायली एक्सिडेंटल प्रोन आनी डेली हांव स्वता म्हाका एक्सिडेंट जावपाक चुकला. So there are instances which we have faced ourselves. It is not for somebody else to tell us. And CM also is of the similar view. I think ह्या दिसांनी कितें तरी जातलें. पूण अटल सेतूचे थंय जें जालां इट इज रिपिटेटिव्ह एंड वी समथींग सम फर्म एक्शन नीड्स टू बी टेकन. मोली ऑफ वन ओपिनियन जे पोर्ट होल जाता एक IIT स्टडी केल्ली आसा तो रिपोर्ट जाता तितले बेगीन मागोवन रेमेडियल स्टेप्स घेवन थिंगा सारको रोड बऱ्यांतलो बरो रोड जावपा जाय पर्टिक्युलरली ब्रिजार आनी ते जाता तितले बेगीन करपाक इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमची सगळ्यांची प्रयत्न आसा. बट अटल सेतूचे इन्स्पेक्शन जाता तितले बेगीन करतना म्हाका खबर आसा थोडोसो प्रॉब्लेम थंयसर जाल्लो आसा. हांव पर्सनली आनी अलॉंग वीथ माय अदर टीम विल डू द इन्स्पेक्शन देन वील टेक द डिसिजन.